And one more was there Mercury 2, which sent John Glenn of America to, means he was the first man to go into the orbit. Okay, म्हणजे American first orbit. Yes. That Yuri Gagarinचा achievement हाने केलो in America. And we say that Apollo was so successful, but it was because the Mercury was the first step to the moon landing. It was a rehearsal for moon landing. Yeah. And the main goal of this Mercury mission was to investigate the ability of these astronomers to live in space and also the recovery of them. की जेन्ना जॉन एफ केनेडीन म्हणलें की कितें ताजें हें आशिल्लें मोटो आशिल्लो इन द नेक्स्ट 10 years वी आर गोइंग टू सेंड अ मॅन टू द मून आनी कितें म्हणलें ताणें एंड रिटर्न हिम बॅक टू safely to earth. So return was very important for America, not a failure. So success जाय आशिल्लो तांकां म्हणून मर्क्युरी मिशनाची ताजी उणी भरून काडली आनी ती प्रॅक्टीस तो ब्रिंगिंग ह्युमन्स सेफली बॅक टू अर्थ ह्या मर्क्युरी मिशनांनी केली. And there were many different rockets which were used to launch these Mercury missions, like Redstone and Little Joe, Atlas D. Yeah, also experiments were conducted between means in those missions about monkeys and chimpanzees. Okay, so other life was also sent. Yeah, but all they died in that. There were two types of launches. Suborbital flights were there. And they were just to go to the space, not in the orbit, just to the space and come back. In orbital missions, there were 7 astronauts which went into the space. And there was one experiment conducted in these Mercury missions about zero gravity conditions on human beings or life. So how humans will survive in space? Yeah. Okay. And out of this entire galaxy of Mercury missions, 8 missions of them failed because means they failed to take off only. Okay. Launch padarus failed झाले. Yes. And also these missions were conducted for experiments of splashdown in oceans. म्हणजे recovery. And their recovery. Recovery. Okay. म्हणजे WhatsApp important न्ही. ताचेर येवपूय important. आणि अर्थ येतना तू लॉन्च पॅडा वयल्यान लॉन्च जाला. पूण तू लॉन्च पॅडार परत येवन रावचो ना. तू पडटलो सकयल. सो खंय पडटलो? ओके मोस्टली रॉकेटां आमची प्रोब्स ओशनान पडटात उदकान पडटात बिकॉज खंय लँड मासाक लोकांक हानी जावपाक जायना म्हणून ही प्रोब्स आमचे उदकानूच पडटात पॅराशूट असतात न्ही उदकान पडल्यार मशीन बी डिस्ट्रॉय जायना हय उदकान पडल्यार सॉफ्ट लँडिंग जाता सो नॅचरल अर्थाक तांकां सॉफ्ट लँडिंग पॅड दिता म्हणून ते ड्रॉप जातात आनी ते समुद्र केदे आसात 70% ऑफ द अर्थ इज ओशन्स सो ते खंय समुद्रान पडल्या ते कशे वचून थंयच्यान हाडप दॅट इज ऑल्सो डिफिकल्ट जॉब ओके हांची सगळी प्रॅक्टीस मर्क्युरी मिशनान केली सो मर्क्युरीचे हे जाल्ले पयले पावल मागीर ताजे उपरांत मर्क्युरीच्यान एडवान्स्ड मिशनां आयली अमेरिकेची ओके सो ते एडवान्स्ड मिशनां खंयची आशिल्ली तुवें म्हाका दिसता स्टडी केले जेमिनी मिशन्स आशिल्ले जेमिनी मिशन्स ओके जेमिनी मिशन्स हे दुसरे ह्युमन फ्लायट ह्युमन स्पेसक्राफ्ट आशिल्ले म्हणजे मिशन्स आशिल्ले स्पेसक्राफ्टांचे जे नासान धाडिल्ले आणि सगळे लॉन्चेस तेंचे टायटन 2 GLV लॉन्चरांचे आशिल्ले आणि म्हणजे रॉकेट्स आणि तेतूंतले 2 आसा ते 12 आशिल्ले टोटल तेतूंतले 2 म्हणजे मर्क्युरी जेमिनी मिशन्स 12 जेमिनी टोटल 12 आसा आणि तेतूंतले 2 आशिल्ले ते तेतून मनशान आशिल्ली ते पहिले 2 आणि बाकी सगळे उरिल्ले आसा ते 8 उरिल्ले आसा 10 ते मॅन्ड मिशन्स म्हणजे आशिल्ले तितून ओके म्हणजे तोपर्यंत जेमिनी धाडा पर्यंत अमेरिकेक संवय जाली मनशां धाडपाची इतली मनशां ताणें धाडून एलन शेपर्ड बी ताजे उपरांत आनी कितली जनावरां काबार केली तर एक्सपेरिमेंट करून सो तांकां फूल एक्सपिरियन्स मेळ्ळो आनी जेमिनी मिशन्सा बरोबर मनशां धाडूंक ताणें फुल्ली सुरू केली तेजे ऑब्जेक्टिव्ह अशे आशिल्ले की मनशां स्पेसान जगू शकता हे तांकां प्रूव्ह करपाचें आशिल्लें आनी अपोलो मिशन्सा खातीर चंद्राचेर पावपाक कमीत कमी 8 दीस आनी चडांत चड 2 वीक्स लागता हे तेंचे सिद्ध केलें चंद्रार वचपी हे फर्स्ट मिशन चंद्रा पर्यंत वचपाक ट्राय करपी ओके आनी तेतून थोड्या एस्ट्रोनॉट्सान स्पेस वॉक सुद्दां केलेले आसा स्पेस वॉक हय आनी आता स्पेस वॉक हाणें म्हणलें न्ही स्पेस वॉक इज सामको एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना स्पेस वॉका बद्दल तुमकां खबर आसा ताका कितें म्हणटात ईव्हीए स्पेस वॉकाक ईव्हीए म्हणटात स्पेस वॉक म्हणजे स्पेसान वॉक करप पूण वॉक करपाक थंय कितें आसा काय ना ओके तुमकां जमीन ना काय ना आनी स्पेसान जर तुमी गेले ओके जाल्यार इमॅजिन करात वयर सकयल आनी सकयल कशें विच इज नॉर्थ अँड विच इज साउथ अशें काय ना सगळे कडेन शून्य आसा इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओके म्हाका दिसता हांगा बसून आमी डिस्कस करून न्ही स्पेसा बद्दल आमी कळचेच ना आमकां अंटील वी गो टू स्पेस तुमी जर रॉकेट सायंटिस्ट जाले स्पेसान पावले जाल्यार तेन्ना हांव जाणटो आसतलो पूण म्हाका एक चान्स दियात एक 15 मिनटां स्पेसान वचपाक ओके सो स्पेसान जर आमी गेले न्ही जाल्यार इट इज अ व्हेरी डिफरंट वर्ल्ड सो स्पेसान वॉक करपाची गरज कितें मनशाक आसा जर ऑक्सिजन ना
जे कडे एटमॉस्फियर ना आनी थंय कांयच परिस्थिती ना ज्यातून आमी हांगा पृथ्वीर जगतात ती परिस्थिती ना आनी तसले परिस्थितीन शून्य म्हणटा ते वॉइड ओके वॅक्यूम असल्या परिस्थितीन रॉकेटानूच इट इज डेंजरस आनी रॉकेटाचे कॉम्फर्ट सोडून मनशाक भायर वचपाची कितें गरज पडली तुमकां खबर आसा ऍक्च्युली कितें जाता एक एकदा रॉकेटाचे रिपेअर बी असता एक्झॅक्टली सो रिपेअर करपाक भायल्यानूच करचें वचचें पडटा रॉकेट सकल गॅरेजीन हाडून रिपेअर करून पयर वरत वयर व्हरूंक जायना ओके सॅटेलाइट्स हातून असतात कितें म्हणटा ते ऑर्बिटान असतात ती कितें तरी प्रॉब्लेम जालो जाल्यार सगळें कम्युनिकेशन आमकां फेल जाता जेमिनी 2 ही सब ऑर्बिटल फ्लायट आशिल्ली जी हीट शील्ड चेक करपाक धाडिल्ली ओके हीट शील्ड रॉकेटांक हीट शील्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट हें खबर आसा तुमकां हीट शील्ड म्हणजे कितें जे एक प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग असता रॉकेटांच्या फाटल्यान एक प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग असता भायर आनी ती कित्याक इम्पॉर्टंट आसा की आमच्या अंतरिक्षात हीट नसता इज इट हॉट नो अंतरिक्षात हीट नसता पूण जेन्ना आमचे मिशन स्पेसांतल्यान पृथ्वीर परत येता तेन्ना पृथ्वीच्या एटमॉस्फियरांतल्यान येता आनी पृथ्वीच्या एटमॉस्फियरांतल्यान कितेंय आयलें जाल्यार कितें जाता हाजो एक्झाम्पल इज मिटिओरायट उल्का जेन्ना वयल्या एटमॉस्फियरांतल्यान सकल पडटात इन फ्री ग्रॅव्हिटी म्हणजे पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटीन ते ओडून पडटात तेन्ना कितें जाता ते घासतात तू एक सांगिल्लें कितें म्हणिल्लें फ्रिक्शन जाता आनी तांकां कितें जाता उजो पेट्टा आमकां दिसता न्ही उजो पडटा तो सो हेच जाल्लें जेन्ना कोलंबिया स्पेस शटल जातून आमची कोण आशिल्ली कल्पना चावला जे कोलंबिया मिशन कल्पना चावला घेवन परत पृथ्वीचेर आयलें ओके तेन्ना कितें जालें ताजे आणि जेमिनी 3 आन फर्स्ट मॅन फ्लायट आशिल्ली ती जेमिनी 3 आणि जेमिनी 4 आन फर्स्ट अमेरिकन एडवर्ड व्हाईट याने स्पेस वॉक केल्ले जेमिनी 6A आणि 7 यांच्यानी फर्स्ट रंदेवू केल्ले सर रंदेवू म्हणजे कितें ओके रंदेवू हो शब्द तुम्ही ऐकला असतलो वाचला असतलो ओके आम्ही जेन्ना स्पेस मिशन्स आणि प्रोब्स हाच्या बद्दल उलयता न्ही रंदेवू आणि डॉकिंग हो शब्द आसा तातूंत रंदेवू आणि डॉकिंग हे शब्द खूप इम्पॉर्टंट आसात इट्स अ फ्रेंच वर्ड रंदेवू इट्स अ मीटिंग आणि डॉकिंग म्हणजे अटॅचिंग सी हे स्पेस मिशनाक खूप इम्पॉर्टंट हे आसात कितें म्हणटात एक्टिविटीज आसात आता फॉर एक्झाम्पल आमचे इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन जे स्पेसान आसा ते स्पेस स्टेशन व्हडलें इन्स्टिट्यूशन कशें आसा तातूंत लोक रावतात रिसर्च करतात इवन आता सुनीता विलियम्स बी सद्या थंयच आसा शी इज स्टेईंग देर सो ती जेन्ना थंय 6-8 म्हयने रावता तेन्ना तांणी कितें खातलें पण स्पेसान गेल्यार कितेंय परिस्थिती थंय ना सो आमकां बारीक ते बारीक वस्तू श्वास घेवपाचे ऑक्सिजन धरून सगळें आमकां जाय पडटा सो हे सगळें आमी तांकां पावयतात कशें रॉकेटांक बी थ्रू सप्लाय रॉकेट्स सप्लाय रॉकेटां सप्लाय घेवन वतात आनी थंय वतात पूण ते तांकां रॉकेटान दितलो कसो तूं दार उगडटलो आनी व्हरून दितलो भितर तशें जायना थंय ओके सो कितें जाता दोन मिशनां एकामेकांक अटॅच जातात सारकी स्क्रू आनी नट बोल्ट आसा तशी अटॅच जातात ती एकामेकांक मागीर भितर हॅच ओपन जाता सो हे अटॅच जावप आसा मिटिंगाक म्हणटा रंदेवू आणि जे ओपन जाता ताका डॉकिंग म्हणटात ते एकामेकांक फिक्स जातात आणि मागीर हातूंतले सामान तातूंत सेफली टनेल कशें व्हरूंक मेळटा सो नासा इज द सुप्रीम बॉडी बिकॉज सुरवाती पासून इल्ले एक्सपेरिमेंट जे फुडें जाय पडटले हे सगळे नासान साध्य करून दाखयले तांचेर प्रयोग केले पैसे आसा ओके ना एक्चुअली न्ही अक्षय पैशांचे हे न्ही ते इट्स नॉट अबाउट मनी स्पेसान वचप आणि डिस्कवरी करप इज नॉट अबाउट मनी आता पळय आय वोंट से इंडिया इज अ पुअर कंट्री बट वी आर नॉट व्हेरी रिच खूप प्रॉब्लेम्स आसा इंडियन तरी आमची इस्रो ना चंद्रायन मिशन वचू ना आम्ही चंद्रार उदक आणि आयस आम्ही सोदून काढले अमेरिकन सोदून काढू ना ओके सो डिस्कवरी अँड स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी इज इम्पॉर्टंट ओके आणि कितें आसा रशियन अनफॉर्च्युनेटली म्हाका तरी दिसता की स्पेसान वचपाचें एकूच कारण आशिल्लें रेस मारपा खातीर पूण अमेरिका वॉज ऑलरेडी इन द स्पेस रेस पण तांकां विजन आशिल्लें इनसायट आशिल्ली ओके आणि तांणी कितें केलें स्लोली स्टेडिली आमकां फ्युचरान जे जाय पडटलें ताजी तयारी करीत करीत ते स्पेसान तांणी पावल दवरलो ओके सो ही आशिल्ली जेमिनी मिशन्स आणि आमची मर्क्युरी मिशन जेमिनी 12 जे त्यांचे लास्ट मिशन आशिल्ले तेतून जशे आम्ही सगळे जाणा की अपोलो मिशनचा मुनाचेर गेल्ले 11 सेकंड मॅन जो आशिल्लो तो एडविन अल्ड्रिन बरोबर ते अशें प्रूफ करून दाखयले की फक्त आम्ही स्पेस वॉकूच ना पण दुसरे ऍक्टिव्हिटी सुद्धा स्पेस शटलाच्या भायर येऊन सुद्धा करूंक जाता म्हणजे मुनार वचच्या पयलीं बज ऑल्ड्रिन हातून गेल्लो जेमिनी मिशनान गेल्लो ओके सो सेकंड मॅन टू लँड ऑन द मून हय तो ताजे पयलींच तो स्पेसाचे एक्सपिरियन्स घेवन आयला
सो हे सगळे आमचे स्पेस मिशन्स हांचे बद्दल तुम्ही सुंदर अभ्यास केला. आय एम रियली इम्प्रेस्ड. ओके, आणि म्हाका दिसता आमचे दर्शकूय बी बरे इम्प्रेस जातले की आमी म्हणटात आमचे यंगर जनरेशन फक्त व्हिडिओ गेम्स खेळटात आणि टाइमपास करतात, पूण तशें ना. म्हाका अशी गॅरंटी आसा की आमचो APJ अब्दुल कलाम एकूच न्ही, पूण खूब फ्युचरान आमचे स्पेस सायंटिस्ट तुमच्या भशेन जातले जांकां हे विशयांत इतली आवड आसा आनी इतली इंट्रस्ट आसा. ओके, पूण एक काम आसा, हांव तुमकां इतले सोंप्यान सोडपाचो ना. ओके, कितें करतलो हांव? क्विज घेवचो ना, एस्ट्रो क्विज घेवचो ना. हांव तुमकां अनेक प्रोजेक्ट दिता, तुमी म्हजी सामकी एक तरेची उत्सुकता वाडयल्या. सी वॉट यू हॅव डन नाव. तुमी आतां कितें केलां की एपोलो मिशन 11 आशिल्लें, ते चंद्रार लँड जालें. ओके, सो चंद्र ताणें जिखलो, पूण ताजे पयलींचे जे मिशन्स आसा, मनीस स्पेसान कसो गेलो हें तुमी दाखयलें. इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स, ताका प्रोब्स आनी मिशन्स आसा ते तुमी आमकां सांगले, आमच्या दर्शकां फुडें दवरले. पूण चंद्रार गेले उपरांत मनशान आनीक व्हडलें काम केलां. काबार केलें? चंद्रार वचून काबार केलें ताणें? ना, ताणें आनीक व्हडलें काम केलां. फूल सोलार सिस्टम डिस्कवर करपाचे प्रयत्न केला. स्पेस मिशन्स टू प्लॅनेट्स, सोलार सिस्टम कशी डिस्कवर जाली हे सगळे जे मिशन्स आसात, मर्क्युरीचे मिशन्स, विनसाचे मिशन्स, जुपिटराचे मिशन्स, हे सगळे थोडे इम्पॉर्टंट मिशन्स घेऊन तुम्ही परत रेफरन्स करात आणि परत थोडी माहिती हाडात आणि फुडल्या एपिसोडान आम्ही परत असेच बसूया आणि हे डिस्कशन फुडें व्हरूया. ओके, आता मात आमचो काबार करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. हो प्रोग्राम जर तुमकां आवडलो, हाच्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा, इवन अशी तुमी कोण भुरगीं आसात जांकां ह्या प्रोग्रामान येवपाचें आसा, यू आर ऑलवेज वेलकम. तुमचे कितें फीडबॅक आसा वो हांगा सकयल म्हजो ईमेल ID आसा, म्हाका मेल करात आणि आमी तो फॉलो करपाचे प्रयत्न करतले. परतून रोखडेच मेळुया फुडल्या एपिसोडानूय. हे सगळे सायंटिस्ट म्हज्या बरोबर आसतले, आमचे यंग सायंटिस्ट. सो आतां हांगाच काबार करूया. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मीडिया.